विषय जो आसा तो नवो असो कांय ना. ह्या दिसांनी थोडो गाजता, पूण एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आमकां दिसता की हाजेर जागृताय वाडपाक जाय. आतां विशय तसो पळोवपाक गेल्यार सोंपो, पूण लोकांक कितलो घातक. फ्रॉड जी जाता, ह्या दिसांनी कोण तरी कोणाक कॉल करता, तुजो भुरगो म्हजे कस्टडीन आहा, हांव पुलीस ऑफिसर, आनीक अशी बंडलां मारून लोकां मदीं पॅनीक क्रिएट करता. एक उदाहरण जालें. दुसरें म्हणल्यार बँकींग फ्रॉड्स. हांव म्हजे कडेन तरी 2 अशे केसीस आसा की ₹5 भर, ओटीपी कितें आयला तो सांग, अशें करून एकट्याचे 49,000 गेले पयर. ताका आयले कॉल की लायटीचें तुवें बील भरूंक ना, आनीक तूं जर भरिना जाल्यार तुजी डिस्कनेक्ट जातली. प्रॉब्लेम अशें जाला की आमचो लोक चिंतूंक वचना आनी जागृताय वाडपाची गरज आहा. आमचो लोक सादेपणान वागता म्हणून हें चड जाता. आतां गोंया हॅज बिकम अ लँड ऑफ फ्रॉड्स. आमी पळयलां लँड फ्रॉड्स जाताच, आनी हळू तुमच्या खात्यान, तुमच्या बँकेच्या अकाउंटान, तुमच्या बोर्सानूय पावले फ्रॉडस्टर्स. हें घडचें न्हू म्हणून आमकां दिसता की जागृताय वाडची. हेंच आमी पुलीस ऑफिसराक सांगून आयल्या. SP ना, DYSP आसा थंय.